देवळा भितर लघुरुद्र सतचंडी जाली, त्याच्यानंतर भव्य दिव्याचे आरोग्य शिबीर जालें आणि आता महाप्रसाद जालो. गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहनजी खंवटे आतांच दर्शनाक घेवन गेल्ले आसा. आता सांजचे 4 वरांचेर बाबाची पादुका पयलेच फावट देवळांतल्यान भायर सरता. पादुकाची मिरवणूक जातली आज सांजची. आज सांजची बाबांची पाद्यपुजा गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची उपस्थितीन जातली. तशेंच गोंय राज्याचे सभापती रमेशजी तवडकर हे बसून आज सांजचे पाद्यपुजेक उपस्थित आसतले. सांजची मिरवणूक जातकर किर्तनाचो कार्यक्रम जातलो. ताचे नंतर आरती महाप्रसाद जातलो. पंढरपूरच्या किर्तनाची खास वारकरी किर्तन जातलें. आज शोभायात्रे भितर कलश यात्रा तशेंच वारकरी विविध क्षेत्रांतले लोक भायर सरतले. 45 वर्सां पयलीं जाणी बाबाचो फोटो दवरिल्लो ती व्यक्ती पसून आज हांगा पावतली. फाल्यां सकाळीं 6:30 पुजा जातली. दनपारां महाप्रसाद जातलो. सांजचो प्रगट कार्यक्रम जातलो. त्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां श्री साईबाबा सेवा सन्मान पुरस्कार जाहीर जाल्लो आसा. तो पुरस्कार सोहळा फाल्यां सांजचो जातलो. तेन्नाच आमचे वडील श्री महेश राजाचे ट्रस्ट हाजी फाल्यां उद्घाटन जातली. ही ट्रस्ट हाजे फुडें आरोग्य, कल्चर आनी शैक्षणीक क्षेत्रांत काम करतली. फाल्यां रातची शौनक अभिषेक यांचे गायनाचो कार्यक्रम जातलो. परा रामनवमी दिसा भव्य दिव्य कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम आसात. सगळ्या गोंयकारां कडेन निमाण्याचें एक आमंत्रण आसा की जो कार्यक्रम आयच्यान सुरू जाला, 1 तारखेच्यान हो कार्यक्रम सुरू जालो, तो आता 7 तारीख पर्यंत चलतलो आणि उरिल्ले जे 4 दीस आसा हाका गोंयच्या जनतेन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन साई सेवेचो लाभ घेवचो. लाडके मंत्री हांगा आमी वळखतात अशे रोहनजी खंवटे परवरीचे आमदार. साईबाबा पालखी उत्सवाक 25 वर्सां पूर्ण जातात आणि ह्या मंदिराक 25 वर्सां पूर्ण जातात आणि मडगांव सेवेक 45 वर्सां पूर्ण जाता. 50व्या वर्साची वाटचाल आसा. गोंय सरकाराचे पूर्ण सहयोग आमकां ह्या महोत्सवाक मेळिल्लो आसा. तेन्ना आमी रोहन भाई कडेन हो विशय उलयले. ताणें सांगलें कांयच भिवपाची गरज ना. ह्या महोत्सवा खातीर आपल्याला सदैव पाठिंबा आसा. ताचे खातीर आज आमी साईनाथ प्रार्थना समाज हांचें स्वागत करतात आणि तांकां सांगतात दोन उतरां तांकां. आज आमी हांगा साईबाबाक नमस्कार करून आमी मुर्ती प्रतिश्ठापना रौप्य महोत्सव सोहळो जो आसा तो जवळ जवळ 7 दीस मडगांव मनयता. म्हजे वांगडा साई राज्याध्यक्ष पूर्ण देवस्थानची कमिटी आसा. आज येवपाक म्हणल्यार देवळात 25 वर्सां केन्ना जालें आमकां खबर नाशिल्लें, पूण जेन्ना साईशान ज्या तरेन सांगलें एक जालें की तो अनुभव आमकां घेवचो आनी आमी साईबाबाची आशिर्वाद घेवचे म्हूण आज हांगा मडगांव आयिल्ले आसा. ज्या तरेन देवळां खंयचीय जाली जाल्यार त्या तरेन तो उत्सव मनयतले तितलेच भाविकांचो तितलेच पार्टिसिपेशन जाय पडटा. आनी एक स्पिरिच्युअलिटीच्या माध्यमांतल्यान आमी आज पर्यटनान सुद्दां स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर जेन्ना आमी भर घाल्लो आसा, एक आसा की अध्यात्मिकाच्या हाजेर गोंयची आमी सदांच वळख आशिल्ली पूण कोणाक खबर नाशिल्ली. आनी आज त्याच अर्थान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना खुबशी आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर एकादश तीर्थ हे हाजेर आमी भर घाल्लो आसा. आज हांगा येवन ज्या तरेन तांणी हें सगळें ऑर्गनायज केलां साईश आनी सगळ्या तुमच्या वांगड्यान म्हाका दिसता हार्दिक अभिनंदन करता. देवस्थान 25 वर्सां जालीं आनी ताची पूर्ण तरेन ताजो उत्सव सेलिब्रेट करता. होच उत्सवाक म्हाका दिसता फुडल्या जनरेशनान हीच फुडें व्हरपाक जाय, कित्याक फुडली पिढीन हें व्हरप हें खूब इम्पॉर्टंट. ना जाल्यार आयचे विचार आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिले आनी आमच्या कडेन उरले आनी फुडल्या पिढीक पावले ना जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय फुडें अध्यात्मिकाच्या विचारान स्पिरिच्युअलाच्या विचारान वेगळें जाता. तेन्ना साईशा सारकेलो फुडारी असले घेवन फुडें वता. बापाय कडल्यान आपूण आतां फुडें वता आसतना खूब आनंदूय जाता आनी ताचे खातीर मूळ येवपाचें कारणूय हें आशिल्लें की एक अनुभव घेवचो, साईबाबाची ब्लेसिंग्स घेवचे, एट द सेम टायम पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट असले आयडियाज और असले आपली भावना जे लोकां तर्फे सगळ्यांक हाडून एकठांय हाडून एक उत्सव बरो तरेन मनोवपाक, ताचे खातीर तांकां पूर्ण कमिटीकूय अभिनंदन करता आनी दोन उतरां सोंपयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.